answered well, it looks like. हय कितें रूल रेग्युलेशन प्रमाणे उत्तर दिवंक जाय. विरोधी पार्टी कितें सांगता म्हणून ते सत्य आसना. कितें आसता की रूल रेग्युलेशन्स एंड रूल रेग्युलेशनच्या अनुसारूच राज्य चलोवंक जाय. नाल्यार आमी सगळे रस्त्यार येतले. रस्त्यारूनच जाय मागीर लेजिस्लेचर कित्याक जाय आनी डिस्कशन कित्याक जाय. आयज प्रत्येक गोश्ट आयज सरकारान आनी काँग्रेस पार्टीन कितें केलें ते बी विशय आहा. 9 कोटी स्क्वेअर मिटर तेन्ना कन्वर्ट केले तेन्ना खंय आशिल्ले हे सगळे जे उलयतात आयज भाशण घेतात मिटींग घेतात ते विसरले तेन्ना कोण कोण आशिल्लो ते म्हाजे कडेन नांवां सगळीं आहा प्लॅन्स आहा सिग्नेचर्स आहा हे सगळे हांवें पळयल्ले आसा पूण उलोवन फायदो काय ना. आयज गोंयचे जनतेक खबर आसूंक जाय की कोण तरी भायर येता प्रत्येकाचे वेगवेगळे विशय आसता वेस्टेड इंट्रस्ट आसता कित्या खातीर येता कोण तांकां फुडें काडटा ह्यो सगळ्या गोश्टीचेर खंय तरी चर्चा जावपाची गरज आहा आनी ह्यो चर्चा जावन आनी योग्य ते कायद्या प्रमाणेच चलतले. कोण येता आनी रस्त्यार येता म्हणून ते जावचें ना. ते कायद्या प्रमाणे कायदो चलतलो. लेजिस्लेचर आसा डिस्कस करपाक आमदार निवडून आयिल्ले आसात ते थंय डिस्कस करपाक जाय आनी ह्या फुडें कोणी गेले कोर्ट ऑफ लॉ इज देयर दे कॅन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ. And I think certain people who have experience with the court of law must know when a matter is sub judice, they cannot come to the streets. The matter is being discussed by the court. So we should respect the judgment that is being given by the court and appropriate decisions will be taken. Just because somebody wants to take a meeting or somebody wants to take something, the law of the land is not going to function that way. There is a democratic constitutional setup and a structure and we should all follow that and respect that and respect each other. पुणे तुम्ही एक्सपोज करतले पुढे